वर्साचो सादो काळ 34वें वो निमाणें सातोळें मंगळार. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 21 वळी 5 ते 11. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती देण्यांनी नेटयलां म्हूण सगळ्यांक झिजून म्हटलें. तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले, ते सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागचे सुमाराक कसली खुणा जातली? ताणें म्हटलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक सत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजा वो बंडाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचे राष्ट्र आनी राज्याचे राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकाप जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळ भिरांकूळ गणन्यो आनी व्हडल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.